Good afternoon, guys. Welcome to my new vlog. केशा आहे तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी आहे मग तेच बशी हांव अलिशा आणि हो चोय टायगर ओके आम्ही बरी आहे टायगर न्हिदलो आहा सोफार हाड पडलो तो आणि गाईज तुम जाणा आसतली आमगेले नाना आयज ऑपरेशन आहले ओके तेगे ऑपरेशन जाले आता मामीन फोन केलेलो ओके आणि गायज बरी भाशेन जालें काय प्रॉब्लेम ना काय ना ओके आणि नानाय उलयताली बरी भाशेन उलयल्या इट्स लायक ते हांवें म्हणलें आलिशा म्हणलें की तूं उलयत ते भाशेन तुगे ऑपरेशन केलें मग लेगीन कोण ना मुगे आसता म्हणजे म्हाका दिसता बरें जालें ऑपरेशन सक्सेसफूल आनी धाकटुलें आसतलें ते खबर लेगून ना आसतली उगडे मागीर दुखत ती आय मीन मागीर त्रास जावपाक शकता सो सद्या बरी आहा ओके आनी थँक्यू गायज तुमकां तुमी सगळ्यान नाना पासत प्रेयर केले ते पासत बेस्ट ऑफ लक आनी गुड विशीस धाडले मग ओके सो थँक्यू गायज तुमकां आनीक पयलीं सद्या गायज आतां न्हू हांव वयता जेवपाक पयलीं सद्या चोया कितें केलें तें रांदिल्लें तें आलिशा कितें करतालें अशें डाडो डाडो करून ओके तुमकां दाखोवया कुजना वचोन कितें आहा आनी कितें ना तें ओके सो गायज चोया टायगर तुमकां हांवें सांग गुड आफ्टरनून म्हणना काय म्हणना ओके बसोन आसता यू वॉन्ट टू से गुड आफ्टरनून माय बॉय गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून जोर जाला गायज हालपा सुद्दां ओके सो या गायज आमी किचनाक आनी चोया कितें रांदलो आहा तें आनी आयज गायज एश वेनिसडे न्हू म्हाका दिसता कांय आसपा ना तुमी जाणाय एश वेनिसडे आमकां कांय करपाची न्हय मू बट चोया आलिशान कितें केलें तें दाखोवया तुमकां ओके रवो आसले सो गायज तुमकां दाखयता ओके चोय चोवपाक शकताय दाळ आनीक रायस ओके वास बरो येयला गायज धाडयेच सो दाळ दिया पेट पण सद्या जिया ओके सो गायज तुमकां दाखयल्या आलिशान काय बरी दाळ केली ती आनी रायस ओके आनी काय ना सो हांव घडये कितें म्हणटात ते आमगेले चेपण्या तोर घेतलो एक आनी रायस आनी दाल हातलो आयज ओके सो मेळ्या तुमकां जेवणा टेबलाचेर. So guys, the comment of the day is from Melissa. Melissa says, thank you for posting vlogs every day. Even when you guys are sick, first thing I do when I wake up is watch your vlogs. Nana's house is beautiful, nice and tidy. Take care and God bless you all. Thank you so much Melissa for the lovely comment. It means a lot to us. आणि अशें करून कमेंट करीत राय आमकांय बरें दिसता आणि thank you to each and everyone who have commented on yesterday's vlog and previous vlogs also. मोगासून thank you all. We love you. सो गायज चोवपाक शकता तुमी मुगेलें जेवण आयज ओके दाळ आनी दाळ भरपूर गेली गायज म्हाका न्हू दाळ लायक जाता हांव रायस थोडे घेतलो बट दाळ चड घेतलो ओके आनी हेंचय मुगेलें सारकें फेवरेट म्हणटाय तें पिकल ओके वॉटर पिकल आमी कितें म्हणटाय रे तें चेपण्या तोर सो गायज आतां आमी जेया आनी समजता तुमी सगळीं जेयली आसतली मू ओके जेयली ना जाल्यार येयाय म्हजो बाबू जेयाय सगळीं बरी दाळ आनीक चेपण्या तोर ओके सो हांव मुगेलो आतां करता लंच पयलीं सद्याक आनी मेळटा तुमकां माशोगता. सो गायज फायनली आतां हांवें मुगेलो लंच केलो आनी गायज तुमी सांगनाका इतलो घोस्तान आनी रुचीन जेल गायज हांव जायत दिसांनी म्हणजे बरी दाळ आनीक बरें चेपण्या तोर ओके सो बरें दिसलें जिवाक आनी बरो दादूश जेयलो आनी भायल्यान न्हू बरो पावस पडटा काडू केसो यू नो हेसो टायमार तुका बरें गरम गरम शीत आनी गरम गरम दाळ आनी चेपण्या तोर गायज वाव ओके सो मामी गायज अजून येयल ना मामी नाना बरेरी आहा सो ती मागीर येतली आनी आलिशाय गेलो आहा नाना बरेर सो दोगांय नाना बरी आहाय ती सो मागीर येतली ती येयल म्हणटरी हांव तुमकां दाखयता ओके सो चोया आतां हांव कितें करता आनी कितें ना तें तुमकां मुखार दाखयतलो चोयत रावय गायज आनी गायज तुमकां आनेकदां थँक्यू म्हणटा गायज आयज आनेकदां मुगेलो व्लॉग न्हू सगळ्यान फूल व्लॉग चोयला ओके मोस्टली फूल व्लॉग चोयल म्हज्यान सांगो जाता ओके सो थँक्यू गायज तुमकां देव बरें करूं तुमी मुगेलो फूल व्लॉग चोयताय मू आनी म्हाका बरें दिसता गायज जेन्ना तुमी मुगेलो फूल व्लॉग चोयताय मू आनी थँक्यू फॉर ऑल द सबस्क्रायबर्स गायज आनी जे कोणें सबस्क्रायब केलें ना तेय प्लीज कराय ओके आनी अशें करून म्हाका गायज तुमी तुमगेलो म्हाका सपोर्ट दियाय ओके बरें दिसता गायज यू नो जेन्ना तुमी सगळीं चोयताय आनी कमेंट मारताय अमके एक वस्तू वयल्यान न्हू म्हाका कमेंट येता आनी तेन्ना म्हाका कळटा की
एक एकलांनी मनीस 3-4 पट कमेंट मारता सेम पर्सन 3-4 कमेंट मारता आनी सांगता अमके कोडे अमके जालो अमके कोडे अमके सो गायज बरें दिसता हें चोयन उमेद येता सारकी आनी थँक्यू गायज वन्स अगेन तुम्ही म्हाका अशें करून सपोर्ट कोत्ताय मग ओके सो उरलोलें तुमकां गायज हांव मागीर दाखयता आलिशा येयल म्हणटरी तुमकां हांव दाखयतलो मागीर आनी मागीर मुखार कितें कोत्ताय तेंय तुमकां हांव दाखयतलो ओके गायज सो गायज आतां न्हू हांव रेडी जालो हा तूं म्हणटली हांव वयत काय मो हांव खंय वचना गायज हांव वचपा हा मिसाक ओके सो आलिशा आनी मामी नाना बरी मातशें बिजी आसली न्हू आनी आमी सकाळीं मिसा वचोनाय गायज सो हिंगा न्हू इवनिंग मीस आहा 6:30 सो आलिशान तेणें म्हाका फोन केलो तूं रेडी जावन राव मो आमी येताय मो ओके सो ती आतां येतली आनी म्हाका पिकअप करतली सो वयता हांव गायज मिसाक ओके समजा तुमी गेले आसतली मो एनीवेज गोंय वयताय न्हू सगळीं मिसाक सो हिंगा गायज मातशें डिफरंट जाता की तुका तुवें बरो टायम काडूंक पडटा मिसा वयता जाल्यार ओके आनी एनीवेज नानाय बरी आसना तेगे ऑपरेशन आहलें न्हू सो ती मातशें बिजी उरली आनीक तेका लागून आमकां इवनिंग वचपा पडलें ओके सो यस गायज आतां आमी वयताय मिसाक आनी तुमकां दाखयता आलिशा आनी मामीकूय मेळयता सो गायज हांव फायनली रेडी जालो आनी आतां वयता ओके सो आलिशा आनी मामी ती ऑलरेडी आहाय भायल्यान रावताय ती दाखोवया तुमकां ओ माय गॉड गायज येसलो पावस पडटा भायल्यान दाखोवया तुमकां पावस चोय ओके सो चोवपा शकताय कसो पावस पडटा ओके लेट मी रन ओ माय गॉड हा वयस कितें हाडला गाडी हांगा न्हू गायज हिंचोय आलिशा आनी मामी ओके नाना बरी आहली ती हाय गायज कशी आहे तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हण बरी काडूक जालो लायट ऑन कर गो पावस कसलो न्हू सो गायज हिचोय आलिशा आनी हिचोय मामी कॅश गेले ऑपरेशन जाल्या न्हू उलयत ते भाशेन ऑपरेशन जालें ना दिसता न्हू ओके गायज आतां आमी वयताय मिसाक ओके तुमी सांगिल्ले ते भाशेन गायज इवनिंग मिस हा 6:30 सो आमी मिसा वयताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके सो गायज फायनली मिस काबार जाले ओके आतां आमी वयताय वयताय गो घरा मातशें टेस्को भितर सर सो गायज आमकां न्हू मातशें टेस्को वचोंक पडटलें कित्याक आमकां बारीकशी वस्तू जाय सो आमी वयताय टेस्कोक ओके आनीक मेळटाय तुमकां टेस्को आनी तू कितें आसताले तुजे सबस्क्रायबरां दाखोवपाक जाय आसलो इगोजे भितर अशें न्हू ना ना कितें गायज हांव एक्चुअली न्हू पडटाय न्हू मामी हे म्हाका तापयता हांव एक्चुअली न्हू केन्ना इगोजी फिल्म कोन्न ना आय मीन व्हिडिओ कोन्न ना बट बेश्टो केलो सो करपा दिसतलें अशें म्हाका उमेद येयली अशी तेका लागून आनी हो कॅमेराय धाकटो न्हू आनी दिसते पडना आनी फादरूय बरो मनीस तेका कांय प्रॉब्लेम ना एक्चुअली इगो जाम लागता तेका लागून सारको मावरो मामा सो बरो फादरूय बरो कम्फर्टेबल आहा मग हांवें चड काडना हांवें 2-3 सीन काडले इतली खबर तुमकां लागून तेणें आलिशा तापसाण घालताले तुजी खंय हात धोन नाय काय हांवें म्हणलें हाली बेसांव दित्या तरी काडया मू सो बारीकशें काडलां ओके चड कांय काडना आनी येस गायज आतां काड दुसरे पाटी काडपाना बट हांव नका कितें अशें सगळे ब्लेसिंग म्हजी मोती अशें येयले काडया मू आनीक चल घालया मू ओके सो मेळटाय तुमकां आमी टेस्कोक आमी पावले टेस्कोक ओके या आतां भितर आनी चोया कितें जाय तें एक्चुअली गायज आमकां चड कांय नाका हय गायज आमकां चड कांय नाका बारीकशें ओके आनी गायज तें फ्रीज केला ओके कॅश लायलो आहा कम फास्ट आनी हांचो येता ऑर्डर येता फाटल्यान
सो मामी येईल ना गायज, मामी गाडयांक बसून हा कित्याक न्हू आमकां चड कांय नाका आनी ती टायर्डूय जालो हा किंवा नाना बरी हाल्ली न्ही ती अजून जेल ना गायज ती आख्खो दीस जालो कांय हायल ना तेन बिस्ती उदक पिना हा ती ओके. सो ताका लागून हांव बारीकशें शॉपिंग करतलें मागीर ती जेवपाकूय जाय न्हू सो ताका लागून ओके. सो बारीकशी शॉपिंग आनी ट्रॉली हाडली कितें करती हय फास्टींग करता तेंच सांगता हांव ओके. सो गायज बारीकशें शॉपिंग करया आनी या घरा ओके. सो गायज आमगेलें शॉपिंग जालें ओके आनी हांव तुमकां आमी कितें गेल तें घराको दाखयता ओके. एक आयटम घेवपा येयलोलें आलिशा हेंचंय आनी आलिशान बोल्ली सदांचे भाशेन आपल्याक एक ट्रॉली ओके. सो हांव तुमकां कितें गेल तें घराको दाखयता कित्याक मामी आहा बसून आजून ओके. सो मेळया तुमकां घरा कडेन. सो गायज तुमकां दाखोवया आलिशा कितें कितें येयलें तें टेस्कोसून गेलोलें 2 वस्तू जाय मू ओके. सो वस्तू चोय दाखयतलें तें तुमकां कितें गेल तें काय ना गाइस पेप्सी मॅक्स गेले तर मामी एक गेल ना 2 गेले 2 पेप्सी मॅक्स 2 for something हे म्हणटाय म्हाका गेला मजूल डेट्स ओके म्हगे फेवरेट डेट्स आणि गाइस जायत पाटी न्हू हांव सांगता रांदता तेदोणा विनिगर आमगे गोंयचे ना जाल्यार एप्पल सायडर विनिगर यूज कराय म्हूण. सो इट्स ई आनी चोवपाचो लावा दिसना तू दिसना गोंयची भाशा अशी काय बरो हे सो पोदोड्या सो भितर क्लाउडी अशी सो यू कॅन ई यूज करूं जाता रांदपाक ओके. आनी तेच भाशेन गायज हांवें म्हाका न्हू आवाकाडो घेयले हांव मगे आहा तें दाखयता आलिशा स्प्रिंग ऑनियन कितें आनी गायज स्प्रिंग ऑनियन घेयले यू नो जेन्ना हांव म्हगेले ब्रेस्ट बा कोत्ता चिकन ब्रेस्ट न्हू ओ स्टीक कोत्ता आमकां स्टीक आहाय गायज मातशें हांवें कॉस्को गेलो त्यो अजून हांवें त्यो यूज केल्यो नाय तश्यो आहाय. सो स्टीक कोत्ता तेन्ना म्हाका ह्यो जाय पडटा ओके. आनी गायज आनी एकटो रायस येयलो आहा बादशाह ओके व्हिटीचो गायज व्हिटी रायस न्हू बरो येता आनी ऑफराचेर आहा न्ही 13 pounds गायलो हा 13 pounds गायज आणि बिर्याणी बा करपा बेस्ट गायज ओके. बट आमी यूज केल ना तेंय सांगता यूज केले म्हणटरी आमी तुमकां सांगतली केस जाता आनी कितें तें ओके. आणि लिमका पेप्सी मॅक्स म्हणतो बेस्ट हाडले पेप्सी हाडले आनी लिमकाय हाडले ओनली 2 फॉर मी लिमका and I got olive oil for me. And actually I'm दोगांय यूज करता olive oil but yes म्हाका आनी दूध ओके. हे हाडटा गायज आमी कितें फ्राय बा करूं जाय जाल्यार डीप फ्राय बा तेका लागून हे बरें आनी आजूय आलिशा गेलो मोगाचो नीडो आनी एक्चुअली आलिशा गे मोगाचो आनी कोण कोणात मिगलोय मोगा जाला चाव पिता आसतना आनी गेलोली तेच हाडूंक ते हाडूंक आनी सगळे परस मोगा मगे भुरग्या गेले जेवण हेंचंय व्हडले पॅक हाडले व्हडले पॅक हाडला एक्चुअली काय ना व्हडले पॅक हाडनाय तेका न्हू मदें खाता मदें हायना मांडणे मारता मांडे मारता दुसऱ्या सोदता मागीर ओके. सो दाडान फोन केलो म्हाका आपण घेवं म्हण तेका न्हू अशें करून चड हाडले न्हू तेका मागीर हायना तो सो धाकटी हाडटाय तेका कितें आनी डिफरंट हाडटाय. सो हे पाटी व्हडले हाडला सो या मागीर दुसरी फेवरेट पिकल गोंयच पिकल सोड आमकां हे लायक बरें लागो मिक्स पिकल अशोकाचे बरें येता इतू गायज मुगेलो न्हू मेन फेवरेट म्हणटा तो कॅरेट आसता न्हू तो मुगेलो फेवरेट सारको लायक जाता म्हाका कॅरेट. आणि पयर आमगे ऐकले आमगे युट्यूबाचे आमगे कॅसी रे ताणें पुरणपोरी दाखयलो न्हू मामी करत्यो म्हाका रूच येयलोली सो हांवें गोड हाडला मामी करपा लायता. आनी गायज हे पिकल हांवें इन एडवान्स कितें हाडून जाण तूं जाणाय कोरेजमा मागीर आमी गुड फ्रायडे पेज बा कोत्तली न्हू बरी सो तेका लागून हांव मगे सगळें रेडी करता कोत्तले तें गुड फ्रायडे लेगून आनी गायज तुमकां न्हू हांव गुड फ्रायडे पेज करपा हे पाटी डिफरंट पेज दाखयतलो ओके. टाइम मेळटा तो दाखयतलो बट गुड फ्रायडे या पयलीं दाखयतलो ओके. मागीर तुमी ट्राय करूं जाता ती इज वन ऑफ द बेस्ट पेज थोंडीय पडना कांय ना हरशी पेज तुमी जाणां गायज थोंडीकूय पडटा ओके. बट हांव जी करता न्हू म्हाका टाइम मेळटा तो करता तूं बरें हांव जाता तो करतलो म्हाका ओके. हे बरें म्हाका कोण दाखय सो गायज हांव तुमकां दाखयतलो बट गुड फ्रायडे या पयलीं सो तुमी ट्राय करूं जाता ओके. आनी हांवें मगे हेचे बेस्ट बारीक स्पायसीस कोरिएंडर सीड्स क्युमीन पॅरासिटामॉल हँड वॉश आणि चंद्र झाडाचे फेवरेट बिस्किट हारी बिस्किट बरी लागते ना रे चीजाची. आनी गायज हांवें म्हाका पिझ्झा हाडला वेज ओके ओनली मशरूम अँड चीज मोझरेला चीज. सो आतां हांव न्हू घालता आवना सोमतास
आलिशान ऑलरेडी ऑन केला आणि खाता गायज बोल कित्याक न्हू म्हाकाय भूक लागलो हा आणि तू म्हणटली सासमाय हुया सासमायक ऑलरेडी जेवण घाल दिला ती जेयता बरी ओके तो चड केअर घेता सगळे ऑन दिले थिंगा जेवण तेचे म्हणून हांव सगळ्यांक केअर घेता ओके तुमचोय घेता हेचोय घेता सासमाचोय टायगराचो आणलेलं ना बरं ते जेवण सारखें उपास गाय हे कोत्ते पाहिजे उपाशी आस दिसता गाय तुम केन्ना चोयलो तेका अंडीत तो सारको थिंगा एशको बरयता घे गो हा गो मुचयल ना दाखोया प्रूफ कर काल केक गायलो एशको पयर ती केक गायलो एशको हा मो ओय सो गायज मामी सांगया न्हू पुरणपुरी कर म्हणून ते आणि गाईज आमगे न्हू आता डिनराकूय आसतली दाळ आणि रायस ओके बट तेच्या पयलीं हांव खातलो पिझ्झा मशरूम पिझ्झा म्हाका सद्या भूक लागलो हा दाळ आणि रायस मागीर खातलो ओके चल तू कितू हे तो तुगल्या चितून ती मशरूम पिझ्झा हाडला ना हांव खायना म्हणून मशरूम तू डायटाचे आहा न्ही गो ना गायज ऑलरेडी जेयले ओडो तें जेयलो हा 4:30 जेयलो एनिवेज गाईज तुमकां हांव माशोकतान मेळटा ओके सो गाईज हांवें गेलो हबनान पिझ्झा गायल्लो सो पिझ्झा खायला हें ओके सो मागीर पोटाक भूक लागल जाल्यार मागीर दाळ आनी रायस खातलो ओके सो अजून टायम आहा गाईज हांव लेट जेयता आलिशा आनी मामी जेयली ओके आनी वचूय टायगरूय येयलो हा म्हजे बरें बसोंक आनी गाईज उरलोले सगळे तुमी चोयलो आसतले आयच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां कितें ना तें ओके आनी समजा तुमकां लायकूय जालो आसता म्हणून आणि गाईज जे कोणे सबस्क्राईब केलं ना ते प्लीज सबस्क्राईब कराय ओके आणि मुगेले ब्लॉग दुसऱ्यांकूय तुम्ही शेअर कराय ओके आणि समजा आयचो ब्लॉग तुमकां लायकूय जालो आसता म्हणून लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आणि एकदा सांगता सबस्क्राईब कराय ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गाईज बाय